नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बाबू प्रवीणाच्या आरोप प्रत्यारोपा उपरांत रंगले गांजा पुराण। पेडण्यात भाजप जाल्या गांजा पार्टी विजयाचो आरोप। बाबून कित्याक केली ना कागाळ पेडणे भाजप मंडळाचो प्रश्न। जाल्यार सरकारांत गांजा वेव्हाराची आपाची टिका। 21 वर्सां परस कमी पिरायेचे भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4000 रुपया। गृह आदारा वांगडाच दयानंद सामाजीक सुरक्षेचो मेळटलो लाव। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। विधवा प्रथे आड कायद्याचो मसुदो तयार, मात विधानसभा अधिवेशनात कायदो हाडटले काय? मुख्यमंत्र्याची जाप ना। विधवा बायलांच्या बाबतीत भेदभाव जावचो ना, मुख्यमंत्र्याचो दावो। सरकारान लॉन्च केले सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल। समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप आता एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। पेडणा एमडीआर रस्तो रुंदीकरणा खातीर वतली लोकांची घरां। आरजीचो सुप्रिमो मनोजाची सरपंच आनी आमदाराचेर टिका। टीसीबी मंत्री आसतना विजयान लायली वाट, मनोजाचो आरोप। स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे 12 बेरेस्तार। एसजीपीडीएक किरकोळ नुस्तें मार्केट वाठारांत कोयराच्यो राशी। थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। पालिकेन उखलूंक ना जाल्यार स्वता उखलतलो कोयर, विजयाची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारात। पेडण्यात भाजप गांजा पार्टी जाल्या म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाचो आरोप। बाबून पेडण्या येवन नाका जाल्ले उलोवचे न्हय, तितलेच आशिल्ले जाल्यार बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून पेडणे भाजप मंडळाचो बाबूक प्रश्न। भाजपाच्या सरकारांत गांजा वेव्हार खंय मेरेन पावला हे हाचे वयल्यान कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले। पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकार गांजा विकता म्हणून भाजपाचोच फुडारी बाबू आसगांवकाराचे खवदळ घालपी वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान जाप दिल्या। विजय म्हणटा, पेडण्या भाजप गांजा पार्टी जाल्या। प्रत्युत्तर जे कितें मेळ्ळां तातूंत भारतीय जनता पार्टी पेडण्यान तरी भारतीय गांजा पार्टी ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आनी दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक। हेच भारतीय जनता पार्टी गांजा रेग्युलरायज करपाक, लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आसगांवकार मंत्री आशिल्लो ह्याच सरकारान डिसिजन घेतलें। हांव जर बोवाळ करना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाचो आनी दोगांयचो धंदो बरो जाता। पेडणे भाजप मंडळाची बाबू आसगांवकाराचेर चढाई। बाबून खंय पेडण्या येवन कित्याय उलोवचें न्हय, बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून तांचो प्रश्न। काल जो माजी मंत्र्यान जो आरोप केलो आमच्या आमदाराचेर जे लॉ अँड ऑर्डर, तशेंच परत ह्यो जो आमदार आहा तो गांजा विकपी आमदार। म्हाका बाबू आसगांवकार इतकें सांगपाचो आहा, तुका आतांच कळना ह्यो गांजा विकपाचो काय बश्टे काय ही येतय आनी काहीतरी बोलतय म्हणून तुका काहीतरी बोलांक कसा दिसता। तसा ह्याच्या पयलीं तो जे वक्ता माजी मंत्री आसलो, टुरिझम मिनिस्टर, त्या टायमार ह्याच पद्दतीन तो आरोप करी। ज्या वक्ता हेका भारतीय जनता पार्टीची मडगांव तिकीट दिली त्या वक्ता मागीर तो पत्रकारांक सांगूंक लागलो आपूण तेच्या खातीर बाईट सुद्धा दिली की तेका निवडून हाडपाक आपलो आयात आहा। म्हणजे त्या टायमार तू कित्या खातीर बाईट दिला ह्या तू उत्तर दिवपाची गरज आहा। तू बश्टो गांजा विकपी आनी सकयल्या थराचेर वचून राजकारण करपाची गरज ना। भारतीय जनता पार्टीचो ह्यो आमदार ह्यो सगळ्या लोकां मदीं आहा। भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार आहा तो लोकांक बऱ्यापैकी हेल्प करता। बीजेपीत तू काम केलें, बीजेपीन तुका बरी व्हडली पदां दिली, पूण तू ह्या बीजेपीतच रावन तू बीजेपीच्या ह्या सगळ्या ह्याच्यात तू आसूड ओंपता हे बरोबर न्हू। सीएम तुझे प्रत्येक भाशण आम्ही पळयता, सीएमाच्या स्तुती करता तू आणि स्तुतीसून तू त्याच सीएमाच्या लॉ ऑर्डर ह्या गोंयाची बिघडलेली आहा अशें उलोवंक सोदता, हे बरोबर न्हू। कालच्या भाशणात त्यांनी एकच सांगले गांजा म्हणजे ड्रग्स। आमचो सध्याचो आमदार असा तो पयलीं पुडयो विकतालो हे त्यांनी प्रसिद्धी केली। त्याच्यानंतर त्याने सांगले की तो गांजा विकता, त्याची हिस्ट्री असा। तुका जर त्याची इतली हिस्ट्री जर खबर असा जाल्यार तू इतलो मॅच्युअर्ड एक मनीस जाल्यार तुवें एक दीस ताका कंप्लेन कित्याक करूंक ना? ती पोलीस स्टेशनाचेर एक मनीस जर अनैतीक जर कितें धंदो करता जाल्यार ती कंप्लेन करणे हे तुजें कर्तव्य आशिल्लें, ते तुवें कित्याक करूंक ना? भाजपाचे हे दोन फुडाऱ्या मदली ही वक्तव्या पळयत जाल्यार गोंयांत ड्रग्जाचो वेव्हार खंय मेरेन पावला ते कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले। भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांचे आरोप आनी प्रत्यारोप पयले एक आरोप आशिल्लो प्रवीण आर्लेकार हाणें सांगले की बाबू आसगांवकार हांचो भुरगो क्लबांनी ड्रग्स विकता
आणि बाबू आसगावकरान म्हणले की प्रवीण आर्लेकर ड्रग्साचो धंदो करून फुडें सरला म्हणून. सो हाचो अर्थ इतलोच जाता की भारतीय जनता पार्टी आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा ते स्वताच ह्या धंद्यान गुंतल्या काय. कारण हे जर आरोप दोन मनशांनी सामान्य मनशांनी केले की अमको एकटो ड्रग्स विकता आनी ताणें म्हणलें की ना हांव न्ही तो विकता म्हणून, जाल्यार एनसीबी नॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो किंवा ANC गोवा जे आसा एंटी नार्कोटिक सेल गोवा किंवा CBI हे एक्टिवेट जातले आशिल्ले आनी इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवन तांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतले आशिल्ले. हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकर आणि बाबू आसगांवकर आणि स्वतःहून सांगला की दोघ जाण धंदे करता हाजे म्हणून ड्रग्सांचे. तेन्ना आमी मागणी करता भारतीय जनता पार्टी कडेन आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचे कडेन की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. बाबू म्हणटा आमदार आल्लेकार गांजा विकता. आमदार आल्लेकार म्हणटा बाबूचो चलो डिस्कोत गांजा विकता. एकंदर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळी परिस्थिती हाता भायर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशीप आता विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो. ह्या खातीर सरकारान CM स्कॉलरशीप पोर्टल लॉन्च केला. ह्या सगळ्या स्कॉलरशिपांचो लाव 15 दिसां भितर नाजाल्यार एका म्हयन्या भितर मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. समाज कल्याण खाते आणि वित्त खात्यान काडिल्ल्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचे बुधवारा लॉन्चिंग जालें. आता समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशीप विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो. वर्साक सुमार 50,000 विद्यार्थी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतात. विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशीप मेळयतना जावपी त्रास लक्षात घेवन हो नवीन पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कांय भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो फॉर्म भरिनासले कित्याक तांकां जायत्यो अडचणी येताल्यो. ताका लागून हे जे विद्यार्थी स्कॉलरशीप घेवपा पासून वंचीत आशिल्ले तांकां स्कॉलरशीप मेळची हे खातीर CM स्कॉलरशीप पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. सध्याक 50,000 विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशीप मेळटा. 50% भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो लाव घेनाशिल्ले. भायर शिक्षण घेवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपाचो लाव मेळटलो. विद्यार्थ्यांक 40,000 मेरेन स्कॉलरशीप मेळटली. पोरूं 13,000 विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतिल्लो. पोर्टलाचेर फॉर्म भरून डॉक्युमेंट अपलोड करचे. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. आमी पयलीच फावटी CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो लॉन्च करता. CM स्कॉलरशीप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे CM स्कॉलरशीप पोर्टल आमी ट्रायल बेसीचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आसात. आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे जेका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशीप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC एंड इन्क्लुडींग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आसा. अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशीप जितकी फीस EWS कॅटेगरीतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षांत आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच आमी जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाज्या कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 21 वर्सां परस कमी पिराय आशिल्ले भुरगे आशिल्ल्या विधवा बायलेक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. गृह आदाराचे 1,500 आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षेचे 2,500 अशें मेळून 4,000 रुपया मेळटले. हे 4,000 रुपया समाज कल्याण खात्या वतीन बायलांच्या बँक खात्यांत जमा जातले.
ज्या विधवा बायलांक दयानंद सामाजिक सुरक्षेचे पैसे मेळटाले तांणी आता गृह आधार योजनेचोय लाव घेवं येता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. धाकट्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां परस सकयल आसात जाल्यार ते बायलेन त्या भुरग्याचो जल्म दाखलो दिवचो पडटलो. हे 4,000 रुपया मेळोवपा खातीर बायल आनी भुरगीं खात्या कडल्यान मेळपी गृह आधाराचे 1,500 कॅन्सल बीन करपाची गरज ना. दोनूय खात्यां मदीं समन्वय साधून आमीच हे करून घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आम्ही 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केला. 2049 अर्ज हे खूप वर्सभर झाले, म्हणजे पेंडिंग आशिल्ले, तांकां दोनूय पेन्शनां तेंच्यो बंद जाल्ल्यो. त्या सगळ्या पेन्शन धारकांक आमी फाटलो बॅकलॉका पासून तेंच्यांनी एप्लाय जे दिसा सँक्शन जे दिसा जाला तेन्नाच्यान आतापर्यंतचे पैसे, हे सगळे पैसे तांकां 2,500 रुपया पर मंथ हातूंतल्यान कॅल्क्युलेट करून त्यांच्या अकाउंटाचेर फुडल्या 2 दिसाच्या भितर त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. ही एक व्हड गजाल आसा जवळपास 2,050 महिलांच्या खातीर. दुसरी गजाल तांच्यांनी जी सांगली, हेन्सफोर्थ आपलो फॉर्म भरता, फक्त हांव सिम्प्लिफाय करता, आपलो फॉर्म जेका विडो पेन्शन जायी गृह आधार घेता आसतना सुद्धा जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आता फॉर्म भरप आणि आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप, सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली. जेणे करून ही 4,000 रुपया ताका 21 वर्सां धाकल्या भुरग्याक जायसर उरतली. 21 वर्सां जाल्या उपरांत अगेन इट वील शिफ्ट टू द 2,500 रुपया ह्या तेजेर तेजी उरतली. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे खंयसरूच कोणी चुकून सुद्धा परत WCDत आपल्याक वचोंक जाय, ते कॅन्सलेशन हाडपाक जाय, आपूण हो करूं काय नाका. खुबश्यो आमच्यो विधवा भयणी ह्या सगळ्या किचकटीतल्या प्रोसेसा खातीर DSSYच्या पेन्शनीक एप्लाय करिनासतना रावली, कारण 1,500 रुपया मेळटा तेय बंद जाता आणि हे बेगीन मेळना अशी तेंची समस्या आशिल्ली. बट एक मेजर रिफॉर्म आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करून आमी ही स्टेप घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पिळणा MDR रस्त्याक लागून रुंदीकरण केले जाल्यार लोकांक त्रास जातले. थळावो सरपंच आणि आमदार मेळून पिळणा गांव सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला. आमदार विजय सरदेसायान TCP मंत्री आसतना वाट लायला असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केलो. मनोजान प्रादेशीक आराखड्या विशीं शिकपाक जाय अशी जाप विजयान मनोजाक दिल्या. पिळणा MDR रस्त्याक लागून जावपी रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां वतली. आमदार निवण हळणकार आणि थळावो सरपंच पिळणा गांव सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय पिळणा गांव वाटोवचो ना, TCP मंत्री आसतना विजयानच हाची वाट लायला अशें मनोज परबाचें म्हणणें. पिळणा गांवचो जो विशय आसा हो बार्देश तालुक्याचो विजय सरदेसाय आपले कसलो तरी प्रोग्राम करता लोकां वांगडा डायलॉग, तो डायलॉग तेजी बार्देश ग्रुपान बार्देशान जालो तेन्ना हो पिळणा गांवच्या रोडाचो विशय एक्स MLA आसा किरण कांदोळकर हेणे काडलो. विजय सरदेसाय आसा तेन्ना जेन्ना हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमार 2011 येयल्लो, मागीर 2012 जेन्ना BJPचो सरकार येयलो, पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना तेणे हो रिजनल प्लॅन अभेरसान दवरलो. 6 वर्सां अभेरसान दवरल्या उपरांत विजय सरदेसाय जेन्ना BJPन गेलो 2017, विजय सरदेसाय जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना ह्या RPच्या अगेन्स्ट बो मारतालो. हो विजय सरदेसाय जेन्ना TCP मिनिस्टर जालो तेन्ना मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो, ऑपरेशनलायज जालो. हो कोणे केलो? ह्या विजय सरदेसायान केलो. आणि होच विजय सरदेसाय आयज आमच्या पिळणाचे रोड वाचयतलो. हो जेन्ना TCP मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे पेडण्या पासून आमचे मोपा एअरपोर्टा सायडीक सगळे जाग्यांची डिलीट फटाफट जाल्ली. RP 2021 जो आसा हो RP 2021 ऑपरेशनल आयज विजय सरदेसायन केल्लो म्हणून जर तो अभेन्सान आसलो जाल्यार 10 मीटर 25 मीटर 15 मीटरची तलवार लोकांच्या गांवांत नसपाची. प्रादेशीक आराखडो जेन्ना मान्य केलो तेन्ना समिती स्थापन केल्ली. प्रादेशीक आराखडो सुरू करपाक समिती कडल्यान प्रस्ताव वचपाक जाय असो निर्णय घेतिल्लो. मनोज परबान हे विशीं शिकपाक जाय अशी जाप विजयान मनोजाक दिल्या. मनोज परबाक खबर ना, ताका रिजनल प्लॅनाक जेन्ना आमी रिजनल प्लॅन एप्रूव्ह केल्लो तेन्ना एक कमिटी एप्रूव्ह केल्ली ताजे बरोबर की हो रिजनल प्लॅन ऑपरेशनल करपाक खंयचोय प्रस्ताव जो आहा ते कमिटी कडच्यान वचूंक जाय. ते रस्ते जर ल्हान करूंक जाय, MDR आहा तो ल्हान करून एक ODR करूंक जाय जाल्यार तेंय बी ते कमिटीक करपाक रायट आशिल्लो. सो मनोज परबान शिकपाक जाय
अशें रस्ताच भाशा उलयता त्या भशेन मदीं उलोवंक जावचें ना. ताणें तें रिजनल प्लॅन म्हणटा तो कितें तें करपाक रिजनल प्लॅन तो स्क्रॅप करून नवो करता म्हणून पयशे कमोवंक जाताले. याद चल्ला ते भशेन तें हांवें करूंक ना. हांवें जें कितें ऑपरेशनलायज केलें तातूंत दिगंबर कामतीक फायदो जालो. पिर्णा गांवाचे लोक सांगताले एक कोणें खंयचो गांव कोणाचें भाट न्ही थंयच्या लोकांनी म्हज्या मनान आयिल्ले आहा. थंयचो आदलो आमदार किरण खानोलकर म्हज्या मनान आयिल्लो आहा. तो एक टायमार लोकप्रतिनिधी आशिल्लो म्हजो कलीग आशिल्लो आनी ताकाय लोकांनी मतां मारून जिखयलेलो. तो कितें असो हांवें फातोर्डेच्या गाडीन पिंडा दवरूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचे 12 बेरेस्तार जाल्यात. मडगांवां SGPDA किरकोळ नुस्तें मार्केट वाठारांत कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. ह्या प्रकाराक लागून फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आनी SGPDAचेर खर टिका केली. एकी कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंय सरकार स्वच्छ भारत आणि नितळ गोंय ह्यो घोशणा दितात, पूण SGPDA नुस्तें मार्केटाची स्थिती वेगळीच आसा. SGPDA मार्केटाच्या कॉर्नरांनी कोयराच्यो राशी पडल्यात. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे सगळे म्युनिसिपालिटी सरकार स्वच्छ भारत स्वच्छ गोवा नितळ गोंय हे पळय नितळ गोंय पळय मात फोकस करता ही खाण हांगा वर्सभर अशें चालू आसता. हेजे पयलीं म्हाका दिसता हो विशय आमी वेगवेगळ्या फातरीचेर 4-5 फावटी तरी काडलो, पूण दुसरे दिसा मातशे कोण तरी धाडटात, इलेक्शन लीप करतात, मागीर आशिल्ले तशें पाड पडटा. तुमी इतलो टॅक्स लोकां कडल्यान घेतात, तुमची ड्युटी हातूंतल्यान रोगराई हें जाता स्प्रेड जाता. इतलें सुद्दां जर हांकां समजना बारीक बारीक हांकां लागून लोकांक बऱ्यो हें काडटात ते नोटीसो काडटा. हें तुमचें कर्तव्य तुमी पयलीं करात न्ही. मजगतीं ह्या प्रकाराक लागून फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेचेर आनी SGPDAचेर खर टिका केली. मडगांव पालिका मुद्दाम जावन हो कोयर काडिनात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वच्छ भारत ह्या अभियानाची डबल इंजिन सरकारान फकाणां मारल्या. पालिकेन 6 वरां भितर कोयर उखलूंक ना जाल्यार आपूण स्वता वचून तो कोयर काडटलो म्हूण विजयान शिटकावणी दिल्या. प्रायम मिनिस्टर सांगताले कितें तें कचरो काडचो आनी क्लीन इंडिया बिंडिया म्हणून करची म्हणून स्वच्छ भारत म्हणटा तें स्वच्छ भारताचे मडे आमकां फातोर्ड्यान दिसपाक मेळटा. सो आतां पयलें म्हणटा एक आय कंडेम दीस आनी हांव 6 वरांचो तांकां प्रास दिता. हें जर ते करनात जाल्यार आमी प्रायवेटली हें काम करूंक लागतले. प्रायवेटली आमी हें कचरो काडटात. सो मागीर आनी म्युनिसिपालिटी ना, पूण मागीर हांव म्युनिसिपालिटीचे फातोर्डेच्या लोकांक सांगतलो टॅक्स फारीक करनाका. सपोज म्युनिसिपालिटी सर्विसीस दिवंक शकना, टॅक्स कलेक्ट करता आनी सर्विसीस दिवंक शकना जाल्यार लोकांनी टॅक्स फारीक करपाचो बंद करचो. आमी तें क्लीन करतात आनी गार्बेज खंय घालपाचें तें घालतात. आनी मार्केट कम्स इन फातोर्डा. सो दॅट इज वाय आय एम एफेक्टेड. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयभर अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी चालूच आसा. बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो. ह्या कारवायेत वट्ट 26 दुकानां तशेंच गाडयांची तपासणी FDAन केली. 3 विक्रेत्यांक 10,000 रुपयाचो दंड जाल्यार 2 विक्रेत्यांक 5 आनी 2,000 रुपयाचो दंड दिला. मजगतीं नितळसाण नाशिल्ल्या 4 गाडेकारांक 5,000 रुपयाचो दंड फर्मायलो. भलायके कडेन हलगर्जीपणां जावपाक जायनात म्हणून राज्यांत सध्या अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच आसा. बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो. हातूंत कांय गाडयांचोय आस्पाव आशिल्लो. आंतरराज्य बस स्टँड वाठारांत आशिल्ल्या ह्या गाडयांच्या सरभोंवतणी हुंदरांची गंभीर समस्या उप्राशिल्ल्यान हो आदेश काडला. As a part of ongoing efforts to ensure the food safety, our team, North Goa team, had visited the premises which are located in and around the KTC bus stand Panji, wherein they have found that some operators, food business operators, were very unhygienic. So 7 of them were fined and they were asked to close the premises because of they were not meeting the hygiene standards. But it was also observed that most of the premises they were all in hygienic conditions and they were following all the norms as per the requirement, whatever requirement of the FSSAI.
सो तांकां तांणी फायन दिली फ्रॉम 10,000 टू समवेअर गिवन 10,000 रुपीज फायन एंड समवेअर गिवन 2,000, 3,000 and 5,000 respectively based on the severity of the grievances. मजगती मडगांव तशेंच वेर्णा वाठारांतल्यान कागाळी आयिल्ल्यान एफडीएन धाडी घालून कांय रेस्टॉरंटां तशेंच योग्य परवानो नाशिल्ल्यान आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिल्ल्याचे एफडीएची संचालक श्वेता देसाय हांणी सांगलें. आयज मेरेन सुमार 90 धाडी घालून 400 आस्थापनांची तपासणी जाल्ल्याचे श्वेता देसाय हांणी सांगलें. काल आमची मडगांव साऊथ गोवा टीम न्ही ती मडगांव एज वेल एज वेर्णा स्पेशली टार्गेटींग द रेस्टॉरंट्सांची इन्स्पेक्शनां केल्ली. दीट वॉज अ रुटीन इन्स्पेक्शन एज वेल एज सम थोडी कंप्लेन आयिल्ली आमकां. कंप्लेन ऑल्सो दे इन्वेस्टिगेटेड वेरीन सर्टेन नॉन कॉम्प्लायन्सीस वेर ऑब्जर्वड लायक किचनाक टायल्स ओपन फुटिल्ले आशिल्ले, द वेस्ट बीन्स वेर नॉट प्रॉपरली कवर्ड, देन sanitary cards which are very important of the workers, they were not there, pest control documents were not there, and others also some minor deficiencies were there wherein तांकां तांणी नॉन कॉम्प्लायन्स इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिला आनी तां कॉम्प्लायन्स दिवपाक सांगला. एंड वन वॉज देर विथाउट अ लायसन्स ताका बंद करपाक लायला. एज ऑन डेट कावंट केले जाल्यार इट वील बी मोर देन 90 प्लस जाल्यो वेरीन मोर देन 400 प्रिमायसीस वी हॅव इन्स्पेक्टेड. सध्या आमी आसा ती इंडस स्ट्रीट जे बस स्टँड आसा तुमी पळोवपाकूच शकता. आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हणल्यार काल सांजे वेळार एफडीएन हांगासर रेड मारली आनी जे गाड्यांचेर रेड मारले तेच गाड्यां कडेन आमी सध्या आसा. तुमी पळोवपाक शकता हे जे गाडे सध्या बंद आसा ताचें कारण म्हणल्यार काल हांगासर एफडीएन रेड मारिल्ली आनी बंद करपाचें कारण म्हणल्यार हांगासर अनहायजेनीक सगळें आशिल्लें आनी एफडीएन जेन्ना हांगासर येवन पळयलें आनी लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर जशें की कांयच हांगासर क्लीन नाशिल्ल्या कारणान सगळी कडेन हांगासर म्हणजे जे हुंदीर आसा ते भोंवताले आनी तुमी जर सद्या आतां पळयले जाल्यार हे सगळे गाडे आतां हांगासर बंद दवरला आनी ताचें कारण म्हटल्यार एफडीएन तांकां सांगलेलें आसा की जे मेरेन तुमी हे हांगासरली क्लीनलेस जे आसा ते क्लीन दवरिना ते मेरेन तांचेर म्हणजे हे गाडे जे आसा ते बंद उरतले आनी एफडीएन तांकां 10, 5 किंवा 3 हजारा मेरेन तांकां रेड मारलेली आसा आनी जे मेरेन हे गाडे जे आसा ते म्हणजे क्लीन करिना ते मेरेन तांकां हे गाडे जे आसा ते बंद दवरपाक सांगला. आनी तुमी पळयत जाल्यार हे सद्या गाडे जे आसा ते तांच्यांनी बंद केल्या आनी सद्या तरी हांगासर क्लीन तांच्यांनी केल्लेले आसा. मुखारूय तांकां म्हणजे सारकी क्लीन करून ताचे उपरांतूच तांकां हे गाडे जे आसा ते ओपन करपाक मेळटले अशें एफडीएन सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशिल्लो. गोंयांत विधवा प्रथे आड कायदो जातलो काय हो प्रश्न पडपाचें कारण म्हटल्यार हो कायदो हाडपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दाखयल्ली अनुत्सुकता. विधवा आड भेदभाव जावचो ना असो दावो मात मुख्यमंत्री करता. 31 मार्च 2023 वर्सा आमदार युरी आलेमाव हांणी गोंय विधानसभेंत विधवा प्रथे आड कायदो करपा विशीं खाजगी थाराव हाडिल्लो. तेन्ना फुडल्या अधिवेशनांत ह्या विधवा प्रथे आड कायद्यान दुरुस्ती करून बायलांचे सन्माना खातीर कायदो हाडटा म्हूण सरकारान उतर दिल्लें. सद्याक ह्या कायद्याचो मसुदो मंत्र्याच्या दालनांत धुल्ल खायत पडला. ह्या अधिवेशनांत हो कायदो संमत करतले काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ठोस जाप ना. आमी मॅक्झिमम सगळ्यो बेनिफिट्स ज्यो आहा पळय सातत्यान दिवपाचो प्रयत्न करता आनी डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही म्हणून हाच्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान सदोदीत कार्यरत आसा. मुख्यमंत्र्याच्या या नरोवा कुंजरोवा भुमिकेचेर जागृत बायलां आनी विधवा प्रथे आडच्या कायद्या खातीर मागणी करपी नमन सावंत धावस्कर, संगीता नाईक हांणी सरकारा कडेन हो कायदो अस्तित्वान येवपा खातीर परतून एक फावट मागणी केल्या. विद्यमान सरकारान आपल्या चौथ्या अधिवेशनान 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंयान विधवा प्रथा प्रतिबंध कायदो जातलो अशें जाहीर केल्लें. इतलेंच न्ही तर येता त्या मनसून अधिवेशना पयलीं हो कायदो तयार जातलो अशें आस्वासन दिल्लें. गोंयच्याच न्ही तर देशभरांतल्या मिडियान ह्या सरकाराच्या निर्णयाचें स्वागत केल्लें. आतां हे गजालीक जालीं 2 वर्सां 3 म्हयने. तातूंतय मदीं 5 अधिवेशनां येवन गेलीं. हो कायदो तयार करपाक लागून सरकारान कितें प्रयत्न केला ह्या बद्दलचें कांयच इंडिकेशन म्हाका आज सीएमांनी दिल्ल्या उत्तरान दिसलें ना. आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान मेळ्ळ्या जी म्हायती त्या नुसार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाक एक विडो रिलेटेड पॉलिसी करपाक लायिल्ली आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनान एक 3 सदस्यीय समिती काडली
जातून गोवा युनिव्हर्सिटीची एक प्रोफेसर आशिल्ली, एक गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमनाची मेंबर आनी एक सब कमिटी मेंबर आशिल्ली. ह्या 3 सदस्यीय समितीन खंय एक पॉलिसी तयार केल्या. पूण ही पॉलिसी विडो रिलेटेड पॉलिसी करतना खंयच्या स्टेक होल्डरांक, खंयच्या संस्थांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या त्या बद्दल मात्र कांयच म्हायती ना. ताच्या नंतर ही पॉलिसी खंय वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक सबमीट जाल्या आनी थंयच्यान ती एज पर ऑफिशियल सोर्सीस थंयच्यान ती मिनिस्ट्रियल ऑफिसान पावल्या. 21 जुलयच्यान सुरू जावपी विधानसभेच्या 10व्या अधिवेशनान ही ड्राफ्ट पॉलिसी डिस्कशनाक तरी येवची अशी आशा आमी बाळगितात. 31 मार्च 2023 ह्या दिसा गोंय विधानसभेन 4थ्या अधिवेशनान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री भौमानाधिक विश्वजीत राणे हांणी सभाघराक उतर दिल्ले की येता त्या पावसाळी अधिवेशनान विधवा विरोधी कायदो येतलो म्हणून. त्या टायमार सगळ्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्या सयत हेका तेंको दिल्लो आणि आम्ही अपेक्षा केली की कायदो बेगीन येतलो म्हणून. पण आताच्या माहिती प्रमाण 3 त्रिसदस्यीय समिती डिपार्टमेंटान स्थापन केल्या आणि हे समितीन आपलो ड्राफ्टूय तयार केला म्हणपाचें कळटा. ही खूपच खोशयेची गजाल आसा. येता त्या पावसाळी अधिवेशनान हो ड्राफ्ट जनते खातीर खुलो जातलो हाची आमकां खात्री आसा. जनजागृती आणि हे चालूच आसा. गोंय सरकार विधवा खातीर खूप कष्ट घेता हे आमी पळयता. पूण सरकारी पातळीचेर जरी भेदभाव जाले ना तरी घरांतली परिस्थिती बदलपाची गरज आसा, मानसिकता बदलपाची गरज आसा आणि हे सगळे कायदो जालो जाल्यार एक बळ मेळटलें ह्या सगळ्या प्रयत्नांक अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. गोंय राज्याचो हो पयलो कायदो जावचो, हो पास जावचो आनी पयलें गोंय राज्य थारचें अशी आमची सगळ्यांचीच अपेक्षा आसा आणि देशभरांतल्यान गोंया कडेन बी लक्ष लागलेलें आसा की ह्या अधिवेशनाक हो कायदो जातलो आणि गोंय एक देश म्हणून सगळ्या देशा मुखार उबें रावतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.